सीआरझेड कायदो खुट्याळाक लावंक गोंय पयलें. केंद्रीय सीआरझेड वेवस्थापन अधिकारिणी आनी दर्यादेग पर्यावरणान केल्ल्या रिपोर्टांत सीआरझेड नेम मोडपाच्यो सगळ्यांत चड गजाली गोंयांत. पर्यावरणाची वाट लावपी प्रकल्पांक कांयच नियंत्रण नासतना गोंयांत मोठ्या प्रमाणात मान्यताय मेळटा म्हूण रिपोर्ट म्हणटा. सीआरझेड कायदो मोडपाच्यो गोंयांत 680 केशी. मोठ्या मोठ्या राज्यांक गोंयांत फाटी घाल्यात. केंद्रीय दर्यादेग वेवस्थापन अधिकारिणी आनी दर्यादेग पर्यावरणान दिल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण सीआरझेड कायदो मोडपी राज्यांनी गोंय सगळ्यात वयर. गोंयांत वट्ट 680 केशी नोंद जाल्यात. गोंया उपरांत महाराष्ट्रात 492 केशी, कर्नाटकात 196 आनी केरळात 130 केशी दिसल्यात. ओडिसात 63 केशी, पश्चिम बंगालात 57 केशी, गुजरातात 44 केशी, तमिळनाडूत फक्त 16 केशी आनी आंध्रात फक्त 12 केशी नोंद जाल्यात. सीआरझेड अधिसुचोवणीत 2011 प्रमाण संवेदनशील दर्यादेग वाठार घोशीत करपाक जाय ते केल्ले ना. MOEFन संवेदनशील दर्यादेग वाठार वळखूंक नियोजन आनी अधिसुचीत करपाक मार्गदर्शक तत्वांय दिल्ली ना. गोंयांत पर्यावरण राखण ही चडशी खारपुटी पुरती मर्यादीत उरल्या. खारपुटी सोडून दर्यादेग वाठारांतल्यो वनस्पती जिवांचेर दुर्लक्ष जाता. सीआरझेड एक अधिसुचीत आसतनाय नेम मोडप कमी जाल्ले ना. 9 राज्यांनी सीआरझेड वाठारांत 80% प्रकल्पांक मान्यताय मेळटा. पर्यावरण राखपाचेर आडनजर करून प्रकल्पांक मान्यताय दितात. गोंयांत सीआरझेडाच्यो चडश्यो केशी NGOs घालतात. कांय वेळा सामाजीक संस्था आनी एक्टिविस्ट फुडें सरतात. कोर्टाय अदीं स्वता असल्या गजालींची दखल घेता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. पेडणे पालयां मानशेच्या बांदाक खावटे पडिल्ल्यान खारें उदक सगळ्या शेतांनी भरलां. खाऱ्या उदकान भाटाचीय वाट लागपाक लागल्या. माड काबार जावंक लागल्यात. खारें उदक शेतान भरिल्ल्यान फुडलीं कमीत कमी 5 वर्सां तरी शेतकारांक थंय शेत करपाक मेळचें ना. मामलेदाराक सांगूनय कांयच फायदो ना. बांदाचे खावटे जाता तितले बेगीन पुरोवचे म्हूण पालयेकार मागतात. हेका आता 1 म्हयनो जालो, 1-2 दीस तरी जाल्ले. हे पाणी 2 दीस चडला म्हणून कोणी तरी एखाद्या टायमाक काडटले आसले असा तरी केल्ले जाल्यार 1 म्हयनो आज हे पाणी हे जमनीक भेदान 10 वर्सां तर शक्यच ना शेती करून. आम्ही गव्हर्नमेंटा कडसून किंवा बँके कडसून लोन घेऊन ट्रॅक्टर घेतले आणि ते कशें फारीक करतलो ते तूं म्हाका सांग. हयसर खंय तरी शेती करून आनी खंय तरी चलोवन जर मेळ्ळलें जाल्यार काय तरी करूं येता आसलां. आमकां पालयेकारांक भितरसून कशें तरी सोडोवचें हे हेतूरसून. पालया जी शेती गेली हीच आसा. आज 5-10 वर्सां तर कशीच जावची ना. तर पुढे काय आणि काय नाही, शेतीशिवाय काय नाही. असं वर्षाचे 12 महिने शेतात काय तर गावलो निवळायला खाल्लो नाही तसल्याने जाऊन द्या न्हू. कवा सगळ्या भावान इले लागीं इले कवा ते बडपाचे रावतात काय. आता जवळ 2 महिने झाले खारा पाणी भरला आणि कोणतरी जात अजून कोणी घेणं ते असा जर पाणी जरा उरला आणि 4-5 महिने 10 वर्सां जावची ना. आमल्याला इल्लो एकदा तो पर आमकां 13 तारीख तेणी दिली. 13 तारीख आपण येते म्हणून आम्ही जमला त्या कमिटीन ते आम्ही येतो म्हणाले. ती काय येऊकच ना. त्या तारखेक 27 तारीख आमकां दिली. 27 तारखे आम्ही सगळे जमलो. ह्याचा विषयच काय ना, फक्त पाहुणे घातले आणि गेले जायची. माणशी मोडली ते वर्षाचे वर्ष हे करतात. आम्ही करतो पण मोठ्या त्या आम्ही काय करू असं कमिटी म्हणतात. हो मिरसांगो लायतात ते नो कशा मिरसांगो लावतात ते. आमडेत नियोजित बियर फॅक्टरी आड गांवच्या लोकांनी आवाज वाडयला. 500 माड मारून प्रदूषण करपी प्रकल्प नाकाच म्हणून लोकांनी सभा घेतली. वाणी एग्रो फार्म म्हणून प्रकल्पाचे नाव सांगून लोकांक फटोवन बियरीची फॅक्टरी हाडपाचें खंय कारस्थान चल्लां. प्रकल्प नाका म्हणटल्यांचेर आरोप करता म्हूण आमदार फळदेसायाचेर लोकांनी फोग काडलो. नोकऱ्योच दिवंक जाल्यार आमदारान प्रकल्प उद्देगीक वचणुकेत व्हरचो म्हणून लोक मागतात. झाडां आसा जावं सैमजे आसा हे सगळे शेती उद्योग आसा ते सगळ्यान नश्ट जाता आणि जे जाग्यार झाडां ना आणि अशी कडेन तो फॅक्टरी व्हरपा जाता. MLA दिसा थ्रू मिडिया की आमचे कावन्सिलराचे जायते फॉल्स एलिगेशन करता. आतां तो ओनर आसा ते कंपनीचें नांव आसा वाणी एग्रो फार्म. हे सगळे लोकांक खबर आसा. आनी एग्रो फार्म म्हळ्यार मिनींग कितें, एग्रीकल्चरल कितें तरी प्रोजेक्ट येता गांवांत म्हणटा लोक सगळे जावं एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट न्ही वग्गी रावले. आनी आतां पळोवपाक गेल्यार कोण तरी वायन फॅक्टरी म्हणपा लागले आनी बियर म्हणपा लागले, विस्की म्हणपा लागले आनी आतां लोक एकदम जागी जाले. का तूं समजय लोकांक समज तुका करया म्हणली जाल्यार हांव रेडी आहा. म्हाजेर आतां फॉल्स एलिगेशन घालता कारण हांव लोकांक भडकयत म्हणून. तशें कांय ना. ह्या लोकांक आतां तुमी सगळ्यांक उजीर विचारा हें म्हागेलें काय ह्या लोकांलें मत तें. हो जो प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल झोना गेल्यार बी आमकां नोकरी दिवपा जाता आमदाराच्यान. तो आमकां प्रत्येकाक सांगता तुमकां नोकरी मेळटली, 500 लोकांक नोकरी मेळटली.
घेऊया एक विराम.